नमस्कार, आज आम्ही या व्हिडिओत कुर्ले आंबटकरच पळूया। कुर्ले आंबटकरचे कामक जाय क्लीन करून घेतील कुर्ली अर्ध किलो, 1 वाटी सोय, 2 होड कांदे बारीक शिंदून घेवका, अर्ध होड चमचे कोथंबर, 5 सुकी मिरसांग, अर्ध चमचो हळदी पिठो, रुचीक मीठ, हे मोठी मीठ, 3 लसणी बोय, 4-5 मिरी आणि तेल। पयली मसाल्याक जाय आशिल्ले सामान भाजून घेवया। ताचे खातीर कायलीत 1 ल्हान चमचे तेल हुनकन घेवका। तातूं भितर मिरी, लसूण, कोथंबर आणि सुकी मिरसांग जराशी हुन जावन कलर चेंज जातपर्यंत भाजून घेवका। भाजून जाले की हे सगळे सेपरेट प्लेटात काढून घेवका। परत त्याच कायलीत 2 लहान चमचे कांदा जराशी तांबडे जातपर्यंत भाजून घेवका। भाजून जाले की कांदे बी सेपरेट प्लेटा काढून घेवका आणि भाजील सगळे सामान थोडे वेळ निवच्या सोडका। आता मसाला वाटून घेवया। ताचे खातीर एक मिक्सर आयदनात सोय घालका, भाजील कांदो, कोथंबर, तांबडी मिरसांग घालका, हळदी पिठ घालका आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका। हो कुर्ले आमटाचो मसालो। आमटाक फण्ण घाल्या। ताचे खातीर कायलीत उरील तेल घाल्या। आता आशिल कांद्यातलो अर्ध कांदो फण्णाक घालका। हो कांदो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवया। बेगी भाजच्याक तातूंत थोडेशे मीठ घाल्या आणि तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवया। कांदो भाजून जाले की तातूंत कुर्ली आणि डांगी घालका आणि तो बी कांद्या बरोबर सुमार 1 मिनिट जराशी तेलात भाजून घेवका। कुर्ली शिजोवच्याक सुमार 1 अर्ध पेल उदक घालका। वयल्यान उरील अर्ध कांदे घालका। सगळे बरेकन एकपटी मिक्स करून घेवका। वयल्यान धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर 5 मिनिट कुर्ली शिजोवन घेवका। कुर्ली बेगी शिजता। कुर्ली समा शिजला आणि आता हातूंत वाटून दवरिल मसाला घाल्या। कुर्ली शिजतन ताजी उदक सुटता, म्हण पयलीच आमी जास्त उदक घालून घेवचे ना। आता हांगा आनी उदक जाय जाल्यार थोडे उदक घालून घेवचे जाता। आंबट दाट दिसल्यार थोडे उदक घालून घेवका। कांदो भाजतना आमी थोडे मीठ घाल्ले उरता, तशें म्हण आनी कितले जाय म्हण पळोवन मीठ घालून घेवका। आता आमटाक बरो गजगज येवचे दिवका। कुर्ले आंबट रेडी आसा। आंबट शीत, फुलकी, चपाती, पोळो नाजाल्यार खाली ब्रेडा बरोबर बी लावन खावच्याक खूप बरें लागता। तुम्ही बी हे रेसिपी घरा ट्राय करा। कशी लागल म्हण आमकां कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।